विठ्ठल नामाचो गजर आणि भक्तिमय वातावरणात प्रति पंढरपूर म्हूण नामना आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळेच्या श्री विठ्ठल मंदिरांत आषाढी एकादशीच्या उत्सवाक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सकाळी श्री विठ्ठल रखुमाईक अभिषेक केलो। तशेंच गोंयच्या लोकांची भलायकी बरी आसची ह्या खातीर श्री विठ्ठला कडेन प्रार्थना लेगीत केली। दर वर्सा व्हडा उमेदीन भक्तगण विठ्ठलापूर साखळेच्या म्हालांत आषाढी एकादशी मनयतात। अंदूय लेगीत श्रद्धेन आनी भक्ती भावनेन गोंयकार साखळेच्या विठ्ठलरायाच्या देवळांत आशिर्वाद घेवपाक हाजीर आशिल्ले।